पिटराची परब ही आमी सेंट पिटराची ही परब हे फेस्त आमी मोठे संख्येन आमी सेलिब्रेट करता। ते म्हणल्यार सकाळी फुडें 5 वरांचेर आमी मुजग लावन जे आमचो ओल्ड क्रॉस आहा थिंगासान ते पुरसांक मुजग घालून ब्रास बँड लावन आमी सगळ्या पुरसांक आमी रोजार करीत वयता। ही जावन आसा आमची एक परंपरा जे आमचे वडील पयले सकाळी फुडें ही आयची परब म्हणटा ती हांव सगळ्यांक आमच्या खारवी भावांक तशें वास्कोकार भावांक ही परबेची सेंट पेद्रो फेस्त हेजे फेस्ताची परब हांव सगळ्यांक आवडटा आनी मागता त्या लागीं सांत पेद्रू कडेन की ह्या आमच्या ह्या जेन्ना आमी हो धंदो करता ह्या धंद्याचेर बेसांव घालपाक आनी सगळ्यांक सुखी आनी खुशाल दवरपाक। ही परब आमचे पयले वडील जाणटे हेच भाशेन परब करताले आनी जी ही परब सांत पेद्रूचे फेस्त जेन्ना सेलिब्रेट आमी करताले तेन्ना आमी सकाळी फुडें 5 वरांचेर ब्रास बँड घेवन आमी सगळ्या फुरसांक रोजार करीत वयताले। 7:30 आमी फेस्ताचे मीस सांत एंड्रू इगोर्जीन आमी करताले। तेच भाशेन आमी पयले सेंट एंड्रू 7:30 आमी फेस्त केला आनी मागीर आमी पाद्रीक आमच्या ओल्ड क्रॉस पुरसा कडेन हाडून रोजार करून पुरसांव काडला। पुरसांव काडून आमी डायरेक्ट फिशींग जेटीर येयल्या आनी फिशींग जेटीर रोजार करून डायरेक्ट आमी बोटीर चडोन बोटीर वचोन दोरयो बेंजार करपाक हो आमी ही परंपरा आमची केली। ही परंपरा आमी वर्सान वर्स करता शेंकड्यांनी म्हाका दिसता 100 वर्सां मायज जाली। ही परब आमी हेच भाशेन करीत आहाय जे आमच्या पुर्वजांनी केल्ले तेच आमी आयज मुखार दवरला। एक सांगपाक इतलें सोदता जी आमची परंपरा जी आहा ती बंद पडपाक जायना। ही जी परंपरा आमची आहा ती आमची हुंयच स्टॉप करपाक जायना आनी ही परब आमी हे भाशेन मोठे संख्येन आमी करता। हे आनीक फावटी हांव इतलेंच म्हणटा जो ह्या सांत पेद्रू ह्या फेस्ताची हे परबेचो हे बेसांव तुमचेर सगळ्यांचे पडो आनी सगळ्यांक आमचे वास्कोचे जे जे दर्याच्या पोटार काम करता जे आमचे थोडे खारवी भाव आमचे नुस्तें मारपी भाव आयज परदेसा गांवांत आहाय तेंकाय हांव हे फेस्ताची परब आवडटा।